कॅफे हॉटेल बार एंड रेस्टॉरंट आणि तशेंच जे खानावळे आहा तांच्यांनी सगळ्यांनी आयज एक दिसाचो संप व्यक्त केला आणि कित्याक लागून तो म्हणल्यार एलपीजीक लागून केपेचे आमदार आणि तशेंच केपेचे सगळे वांगडी मेळून डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे आणि तांच्यांनी सरकाराचेर नाराजी व्यक्त केल्ली आसा कित्याक सगळ्या गोंयांक भितर जर सिलिंडर पावता जाल्यार केपेच्या गांवांत कित्याक सिलिंडर पावना. इशू जाता एक फावटी आमकां विचारलें की आमकां रेस्टॉरंट बंद करपाचें काय चालू दवरपाचें. सो आमी रिक्वेस्ट केल्लो की आमगे मिनिमम तरी सिलिंडर विकार 2 तरी मेळचे सो दॅट एटलिस्ट ते बेसीक कितें आमचे जे बिझनस आहा ते चालू दवरचे ते आमकां दुसऱ्याचें पोट चोवपा पडटा आमच्या स्टाफाचें पोट चोवपा पडटा. काल तिळसन म्हणसर आमकां कांय आन्सर ताजें मेळ्ळें ना. सगळे एग्री जाले की आमी एक दीस बंद दवरया सो दॅट मॅसेज वचनी की वी आर ऑल युनायटेड. डेप्युटी कलेक्टरान ऑलरेडी कलेक्टरान लेटर केलेलें आसा. ताणें सांगलां जाता तितले बेगीन आपूण हाजेर सोल्युशन काडून कितें म्हणटा कळयत अशें. सप्लाय जायना जाल्यार सो हेजी मातशी सिवील सप्लायन आनी डेप्युटी कलेक्टरान हेजेर मातशी कडक हितून नोंद घेवची कित्याक लागून आतां बंद दवरला. कोण फूट मारता एडमिनिस्ट्रेशन फूट मारता सिवील सप्लाय फूट मारता वो सरकार कोण फूट मारता. कमर्शियलाक 20% ऑफ द एक्चुअल कंजम्पशन सिलिंडर मेळपाय एस म्हणून सरकार सांगता. बट लास्ट ऑलमोस्ट 4 वीक्स केपें आमगेले टावनाक तांकां आमगेल्या ओनर्सांक रेस्टॉरंटांक कायद्यान तो सिलिंडर मेळपाचो मेळना. आतां ऑलमोस्ट आज सगळीं 100% रेस्टॉरंटां केप्यां बंद दवरलीं. एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आमकां बेसीक जी आमची सुविधा ती सिलिंडर पावपाक जाय. केपेच्यान अक्षय सावड्डेकर, प्रुडंट मिडिया खातीर.